मावळिंगी रस्त्याच्या मुद्द्यावेल्यान थळाव्यांनी मतदानाचेर बहिष्कार घालप अशा रितीन मतदानाचेर बहिष्कार घालप ही गजाल योग्य न्हय। अशें करून कांय साध्य जावपाचें ना म्हण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तनावडे उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। रस्त्याचो कितें मावळिंगे पण त्या इशूच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यान स्वता थंय लक्ष दिवन तो रस्तो करप अशें ठरयल्लें आसा। रस्तो फक्त कशें जाला ती म्हाका दिसता ती NOC भाटकाराची अशें कितें तरी तांकां ती न घेता करपाक जाय असो कितें तरी इशू आशिल्लो। बट इज अ मायनर इशू। खरें म्हणत जाल्यार तो ऑलरेडी इशू सेटल केल्लो मुख्यमंत्र्यान, पण तो त्या लोकांक पटला काय पटूना तें काय जाणा। पण ते एखाद्यान बहिष्कार घालप निवडणुकीचेर तें चुकीचें गैर करतात ते, तातूंत कांय फरक। समजा कोणें मतदान करूना म्हणजे रिजल्ट उरचो ना न्ही। मतदान तूं करूं जाय। आज तुका फॅसिलिटी आहा नोटा न्ही, कांयच ना जाल्यार नोटा आसा, नोटा नव्हता, पण कोणाला तरी मतदान करा। बहिष्कार घालणं म्हणजे काय, नाहीतर ह्या वेळेला गेलात नाहीत आणि मतदान केलं नाही म्हणून तो विषय संपणार का तुमचा? नाही संपणार। मतदानाचेर तो राग काडप चुकीचो आसा। हे लोकशायेन तशें करपाक जायना अशें म्हाका दिसता। ती त्यांची समस्या सरकार सोडवणार ऑलमोस्ट सोडवणार ना। एखाद्या विषयामुळे मी मतदान नाही करणार, दिस इज नॉट करेक्ट। ही डेमोक्रेसीमध्ये तो आपला अधिकार आहे, तो प्रत्येकाने आपला अधिकार म्हणजे मतदानाच्या रूपात तो अधिकार बजावला पाहिजे असं माझं वैयक्तिक मत आहे। लास्ट इयर तुमकां काँग्रेसींतल्यान